खासगी प्रवासी बशीबोंदा आयिल्ल्यान एक प्रवासी गंभीर जखमी जालो। हो अपघात म्हापशे बस स्टँडाचेर बुधवारा सकाळी 10:15 वरांचेर घडलो। जखमी जाल्ल्या प्रवाशाच्या हातावयल्यान बशीचो टायर गेलो। अपघातात दुखापत जाल्लो पेडे म्हापशेचो प्रेमानंद धाउस्कर आनी तो LICचो कर्मचारी। पणजे ते वाळपय मार्गाचेर येरादारी करपी खासगी बशीचो धपको बसून हो अपघात घडलो। कलंगूट बागा वाठारांत बेकायदेशीर मसाज पार्लरावयल्यान काल बोवाळ जालो। पुलिशेच्या हस्तक्षेपा उपरांत हो मसाज पार्लर बंद उडयलो। पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या मसाज पार्लराक खंय पंचायतीचो परवानो नाशिल्लो, जाल्यार कोणाच्या आशिर्वादान हो मसाज पार्लर चलतालो। येता त्या विधानसभा सत्रांत सगळ्या विरोधी पक्षांचे आमदार एकठांय येतले आनी सगळे 7 आमदार गोंयकारांच्या प्रश्नाचेर सरकाराक जाप विचारतले। हे खातीर जॉयंट फ्लोर मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी तयार केल्या, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले। मंगळारा जाल्ल्या कामगार सल्लागार समितीच्या बसकेत विधानसभेत येवपी प्रस्नांची उत्तरां वेळा भितर दिवप, कॉलिंग अटेन्शन वाडोवप, अतारांकीत प्रश्नांत घट करप आनी सगळे विरोधी आमदारांनी मेळून एकत्रित प्रश्न मांडप हाची चर्चा जाली, युरीन सांगले। रेशन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाची मुजत केंद्र सरकारान 30 सप्टेंबर 2023 मेरेन वाडयल्या। हे मुजतीत ही प्रक्रिया पुराय न करप्यांची रेशन कार्डां 30 सप्टेंबरा उपरांत रद्द करतले, अशी निमाणी सुचोवणी राज्य नागरी पुरवण खात्यान मंगळारा दिल्या। खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर हांणी हे विशींचे पत्रक जारी केला। मैनापी घसघशाचेर 2 जाणांक बुडून मरण येवपाचे घडणुके उपरांत सरकारान अभयारण्य तशेंच घसघसो पळोवपाक वचपांचेर बंदी घाल्या। मंगळारा रान खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केलो। सेगीतचो पावस आनी उदकाचो प्रवाह वाडिल्ल्यान सुरक्षेचो उपाय म्हणून बंदी घाल्ल्याचें आदेशान स्पश्ट केलां।
फावो ते संख्याबळ नाशिल्ल्या कारणान विरोधकांनी राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरपाचें थारायलां. हालींच 10 आमदार शेणून बशिल्ल्या काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणूक हे आवाहन जावन राविल्लें. देखून हेर विरोधी पक्षां बरोबर उलोवणी करून बेगीनूच निर्णय जाहीर करतले अशें काँग्रेसीन सांगिल्लें. पूण सांज वेळार सगळ्या विरोधी पक्षांनी राज्यसभा वेंचणुकेक उमेदवार उबे करचे ना अशें पत्रा वरवीं जाहीर केलें. आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान समाजाचे प्रश्न विचारपी समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. सांत आंद्रे वाठारांत रस्त्यार घाल्ल्या काँक्रिटाच्या लादयांची अवतिकाय जाल्या, जाका लागून ह्या वाठारांत प्रवास करप्यांक अपघाताक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून थळावो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान लेगीत हातूंत लक्ष घालून गोंयचे रस्ते येरादारी खातीर सुरळीत करचे अशी मागणी शंकर पोळजीन केल्या. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेची गोंयच्यान राज्यसभेचेर निवड जाल्ल्यान जमा आसा. तानावडेन दनपरां अर्ज भरतकीर विरोधी पक्ष फाटीं सरले. तानावडे आड उमेदवार उबो करचो की हे विशीं तांचे मदीं अजुनूय एकमत जाल्लें ना. 8 आमदार फुटिल्ल्यान काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणूक लडोवप धर्मसंकट जावन रावला. विरोधकांची संख्या फकत 7च आशिल्ल्यान राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान भायर सरपच सामकें असो निर्णय विरोधकांनी घेतलो. चिमला गाडी पार्किंगे वयल्यान जाल्ली वादावादी टॅक्सीकार जयेश चोडणकाराच्या आंगलट आयिल्ली. हो अपघात की घातपात हें कळपाक मार्ग नाशिल्लो, पूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाच्या अहवाला उपरांत हो घातपातूच आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयिल्लें. निमाणे कडेन पोरणे गोंय पुलिशेन ह्या प्रकरणात दुबावीत कृपेश वळवयकर आनी IRB पुलीस प्रितेश हडकोणकारा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. दुबावीत प्रितेश हडकोणकार 48 वरां परस चड पुलीस बंदखणीत राविल्ल्यान ताका सेवेंतल्यान निलंबीत केला. फाटले कांय दीस संजीवनी साखर कारखानो आनी कंत्राटी कामगारां मदीं चालू आशिल्लो बोवाळ निमाणे सोंपलो. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांत कंत्राट सोंपिल्ल्यान काडिल्ल्या कामगारांक बुधवाराक कामार परतून रजू केले आनी म्हायती संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सत्तेज कामतान दिली. 2 म्हयन्यां उरिल्लो पगार आनी कामार परतून रजू करचे अशी मागणी कामगारांनी कांय दिसां पयलीं केल्ली. ताचे उपरांत सरकाराच्या आदेशा उपरांत तांकां कामार रजू केल्ल्यान सरकाराचे तशेंच प्रशासकाचे उपकार मानले.
भारतांत प्रवेश करपाक वा विदेशांत वचपाक मोपाचो मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे अधिकृत थळ आसा अशी अधिसुचोवणी केंद्रीय गृह मंत्रालयान जारी केल्या. मडगावच्या एना फोंत गार्डना लागसार आशिल्ल्या इमारतीचो थोडो भाग बुधवारा सकाळीं कोसळ्ळो. पावसाक लागून हो भाग कोसळिल्ल्याची म्हायती थळाव्यांनी दिली. वयलो भाग कोसळिल्ल्यान आतां सकयल्या फ्लॅटांत रावपी लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. देवादयेन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावं ना. संसोड्या वयलो 30 मेट्रीक टन कोयर साळगांवच्या प्लांटात ट्रीट जातलो. हाचे विशीं हायकोर्टात एफिडेव्हिट दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज जाल्ल्या कॅबिनेट बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. बुधवारा दनपारां सुमार 12 वरांचेर मडगांव जुंता क्वॉर्टर्स पाजीफोंड वाठारांत 2 घरांचेर वडाचें झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेंत दोनूय घरांचे छप्पर तशेंच 4 दुचाकींचे बरेंच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन झाड कुशीक काडलें. रेशनाच्या दुकानांत सापडिल्ल्या कुशिल्ल्या तांदळाची योग्य चौकशी जावची तशेंच हातूंत घुसपिल्ल्यांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. मात बुधवारा तिसरे खेपेक नागरी पुरवण कार्यालयाक भेट दिवन लेगीत कसलोच उपयोग जावं ना अशें म्हणीत प्रशांत नायकान तिडक उक्तायली. ही कीड फक्त रेशन दुकानांतल्या तांदळाकूच न्हय तर नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक तशेंच सरकाराकूय लागल्या असो थोमणोय गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार मारलो. देखून ह्या प्रकरणाचेर कारवाय करपाक फक्त 2 दिसांची मुजतवाड दिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी कळीत केलें.
घसघशा लागसार उदकाची खोलाय कितली आसा हाचो अदमास येना. देखून तरणाट्यांनी नशा करून घसघशाचेर न्हंयांचेर वचूंक फावना. तशेंच पावसाच्या दिसांनी न्हावपाक दर्यादेगेर वचूं नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. शक्य असल्यार दृश्टीचे लायफ गार्ड्स प्रत्येक धबधब्यार दवरपाचो यत्न आसतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सरकारा भितर फूट घालप हे विरोधकांचे कामूच, पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे आपापल्या खात्याचे मंत्री जावन रावल्यात. देखून विरोधकांनी फूट घालपाची गरज ना. जेन्ना मुख्यमंत्री उलयता आमचे भितर फूट ना म्हणून तोच सिद्ध करता की खऱ्यांनीच राणे आनी ताचे भितर फूट आसा. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान टोलो मारला. संसोड्या वेल्या कोयराचेर पावसान प्रक्रिया करप शक्य ना. पावस सोंपले उपरांत ताचेर प्रक्रिया करतले अशी गवाय ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान उच्च न्यायालयात दिली. ते खेरीज फुडली सुनवाय जाय मेरेन नव्या बांदकामाक परवानो दिवपाक उच्च न्यायालयान मडगांव पालिकेक मनाय केल्या. मडगावच्या एसजीपीडीए नुस्त्या मार्केटाच्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी कांय हॉटेलकार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात. कुशिल्ल्या ह्या कोयराचो हळशिकावणो वास मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक येता. पालिकेचे कामगार दर दिसा डस्टबिनांत उडयल्लो कोयर व्हरता, पूण शेतांनी आशिल्लो कोयर तसोच आसता अशें एसजीपीडीए नुस्त्या मार्केटांतले नुस्तेकार सांगता. तशेंच शेतांनी उडयल्लो कोयराच्यो राशी काडच्यो अशी मागणी तांणी केल्या. निर्यात वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या येवजण्याच्या निधीचो गोंय सरकारान गैरवापर केलाच, मात ह्या पयशांचो घोटाळो लेगीत जाला असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रोजन डिमेलो हांणी केला. ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी जावची अशी मागणी तांणी मुख्य सचिवाक पत्र बरोवन केल्या.
दुकानां भाड्याक दिवन बेकायदेशीरपणान सोरो विकपी मनशांचेर सरकार कांयच कारवाय करिना। मोपा विमानतळाचेर लेगीत गोंया भायल्या वेवसायिकांक सोरो विकपाचे परवाने दिवपाची बेकायदेशीरपणां चल्ल्यात असो आरोप ऑल गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनाचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी केला। हे सगळे विशय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत मांडचे अशी मागणी संघटनेच्या जाळवणदारांनी सचिवालयात सरदेसाय हांची भेट घेवन मंगळारा केल्या। सध्या बेतूल किल्लो सरकाराच्या ताब्यांत ना आणि या किल्ल्याचो जागो सरकाराच्या ताब्यांत घेवपाची तयारी चालू आसा। हो जागो सरकाराच्या ताब्यांत घेतले उपरांत पुरातत्व खाते बेतूल किल्ल्याच्या उदरगतीच्या नदरेन पावल उबारतले आणि 6 म्हयन्यां भितर किल्ल्याचे नूतनीकरण करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। सांग्यार दानोळे काय खाजगी जमनी रान खात्या वतीन राखीव रानक्षेत्र म्हणून नोंद करपाक सुरवात केल्ली। हाचेर थळाव्या लोकांनी आनी ॲडव्होकेट आनंद गांवकारान आवाज उठयल्लो। ताचेर सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान जाप दीत ॲडव्होकेट आनंद गांवकर आनी आमदार सुभाष फळदेसाय हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप चालू आसात। हिमाचल प्रदेशांत उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। या हुंवारांत कांय लोकांचो जीव लेगीत गेला। कांय लोकांची जाल्यार घरां वाहनां लेगीत ह्या हुंवारांत व्हांवून गेल्यात। रस्त्या कुशीकची पालसणां कोसळिल्ल्यान वाहनां आडकून उरल्यात। न्हंय तुडूंब भरून उदकाचो प्रवाह वाडला। उदकाच्या प्रवाहांत मंडी वाठारांत आशिल्लो 40 वर्सांचो पूल मोडून पडलो। मजगतीं उत्तर भारतांत रेड अलर्ट जारी केला। उटंगाराच्या पावसान भयानक रूप घेतिल्ल्यान तात्पुरती रेल्वे सेवा बंद दवरल्या।